demanded that they will not pay the taxes. What exactly it is? The question does not arise. They have to pay the taxes. There is no question of exemption for only Pernem people. Law applies to whole of Goa only for Pernem people. No law applies. No paying taxes. हे केन्ना जावपाक शकता. हे तेंचे थोडे लिडर आहा ते मिसगायड करता आनी सगळ्यांकूच त्रासान घालता. नाल्यार ते बरे समजोवपी लोक बरे लोक आमचे पेडणेकर. हांव तेंची सदांच तोखणाय करता. समजलो न्हू. आतां हे थोडे थिंगा पडला पयले म्हणटाले बस लिडर आतां म्हणटा टॅक्सी लिडर सगळे विशेट करता एटमॉस्फियर. तेजे तशें मातशें बाद जाता सगळो इश्यूच हे फाटी उरता बरे आहा ते. तशें जावपाक जायना. So they have to pay the taxes. Of course they have to pay. Everybody has to pay the taxes. कशें exempt करपाक शकता तूं म्हाका सांग. Why will a private airport forgo their revenue? गोवा मायल्स येयला ते उपरांत GST ₹1 आमकां मेळनासलो. इतले वर्सां टॅक्सी बिझनस चलता. तेणी इश्यू केलो की ते GST ते फारीक करपाचें आसा. तेणी फारीक केले. एज ऑफ डेट टुडे 4 crore plus GST revenue has come and accrued to the government. हे मुद्दम म्हाका सांगून दिसता. सो कांय टॅक्सीस फारीक करनासले. मोमेंट इट इज डिजिटल यू कॅनॉट चीट. एवरी ट्रीप देर इज अ फुटप्रिंट. सो GST इज कमिंग टू द गव्हर्मेंट. इमॅजिन सगळे जाण येयल्यार कितलो रेवेन्यू हो जे सरकारा येवपा जाय तो येतलो.